रिस्पॉन्ड आले की 7A. 7A. As per the answer provided to the honorable member. Because sir, अशें युनियन हेल्थ मिनिस्टरान जानेवारीन सांगलां मनसुख मांडवियान, inspired by the principles given by the respected Bapu म्हळ्यार कोण? महात्मा गांधी. Prime Minister Narendra Modi has gifted a new education policy to the country. The government has started work on the principle of one district, one medical college to convert all the districts in the country into Ayushman districts. Speaker sir, हे अशें जर आसा, सरकाराचो गोल जर आसा की एक मेडिकल कॉलेज एक डिस्ट्रिक्टान जावचें, जाल्यार साऊथ गोवाक एक मेडिकल कॉलेज जावचें अशें आमकांय दिसता. प्रधानमंत्र्यान गोंया हांगा लोकसभेचे कॅम्पेनीक डिक्लेअर केलें की एक एम्स जातलें म्हणून. मंत्र्यान म्हाका उत्तर दिलां एम्साचो प्रपोजल आपल्या कडेन कांय ना म्हणून. सो प्रधानमंत्री खरें सांगता काय तूं फट मारता तें कितें तें सांगचें पडलें आतां. फट मारता म्हळ्यार तुका वायट दिसता, पूण कोण तरी सांगता कोण तरी फट मारता. स्पीकर सर, कोंकणी सादी कोंकणी, समजुपाची कोंकणी. नंबर 1. स्पीकर सर, तो मागीर म्हाका उत्तर दिता. वेकन्सीचें सांगलां आनी कितें सांगलां. Is there a proposal to set up private medical college, bar nursing college in the South Goa District Hospital along with copies? No such proposal. Speaker sir, पळया ताका उत्तर कितें दिलां, म्हाका उत्तर कितें दिलां. लिस्ट ऑफ लँड ओनर्स सांगला ताणें. स्पीकर सर, तो सांगता ते भशेन EPP मॉडेलाचेर स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकार म्हणटालो पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट म्हणून ते PPP. आता तो PPP आमच्या हॉस्पिटलान हाडूंक सोदता. स्पीकर सर, आनी तो हाडूंक सोदता जाल्यार क्लियर सांग हाडूंक सोदता म्हणून. नो सच प्रपोजल म्हणून उत्तर कशें दिता. स्पीकर सर, हांव उदयच्यान बोवाळ मारता इतलोच पॉयंटाचेर की जेन्ना प्रश्न पोस्टपोन जाता तेन्ना मंत्री चड इन्फॉर्मेशन घेता आनी उत्तर दिता. मंत्री खंय गेलो, कोणाक मेळ्ळो तो आमकां पडूंक ना, पूण इन्फॉर्मेशन घेवन यो. तेंच इन्फॉर्मेशन त्या दिसा दिलें तें आज दिता जाल्यार कितें फायदो. आनी इन्फॉर्मेशनान नवें कांय ना, तो नवेंच म्हणटा तो लास्टाक. स्पीकर सर, ताजें जें सगळें सांगतकर सारांश कितें तरी आसपाक जायो ना. म्हज्या मतदारसंघांत हें हॉस्पिटल आहा, सगळे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाक हें हॉस्पिटल गरजेचें. हांव हाजे खातीर हायकोर्टान गेलो. मंत्र्याचें इररिस्पॉन्सिबल आन्सर, नो सच प्रपोजल म्हणटा तो. मागीर स्पीकर सर सांगता तो ताका पयले क्वेश्चनाक देर इज अ प्रपोजल अंडर कन्सिडरेशन. हें कितें स्पीकर सर? तुमी ताका जर वॉर्न करना जाल्यार तुमचें आनी तांचें कितें रिलेशन आहा अशें दिसता. वॉर्न कर ताका. स्पीकर सर, तो कितें आन्सर दिता. इररिस्पॉन्सिबल. हाऊ कॅन यू गिव्ह टू आन्सर? Sir, this is honorable member is saying no such proposal and proposal under consideration. आता पर्यंत आम्ही खंयचे कन्क्लुजनान पावले ना. आणि जेन्ना आम्ही खंयचे कन्क्लुजनान पावले ना, हॉस्पिटल कशें आमी बरें चलूं शकता आनी हे सगळे गोष्टी ऑपोजिशनाक बी कॉन्फिडन्सान घेवन करपाची गरज आहा. लास्टाक साऊथ गोवान आमी एकटेच आमी थंय आमचे आमदार नासता, विरोधी पक्षाचे बी आमदार आसता. मुख्यमंत्री सरकार चलयता. मुख्यमंत्रीक ब्रीफ करून हांवें आतांच सांगलें की सेशन जावपाचे पयलीं आमी विजीट करून फूल फ्लॅश थंय चॅक करून आमी सगळ्यांक आपया थंय. मागीर हांव रिपोर्ट कसलो रिपोर्ट एकूच मिनिट. दुसरी गोष्ट कितें आहा की तो म्हणटा नॉट अंडर कन्सिडरेशन. पण आणि दुसरी गोष्ट हांवें बाब युरी आणि ते कंबायन्ड क्वेश्चन जे आशिल्ले सांगले अंडर प्रोसेस इज अंडर प्रोसेस. But why you told me? Not under consideration. This is a separate question. It's not. He has said is very anything concrete is there. There's nothing concrete at the moment. And jenna concrete na आणि concrete or no concrete. मागीर घाला सिमेंट रेंव घाला. स्पीकर सर, आम्ही जेन्ना कितें विचार करता सरकार, आम्ही जेन्ना म्हणटा कन्सिडरेशन आम्ही जे कितें केलें फायलीचें नोटींग जाय जाल्यार तेका कितें व्हरचे फायली म्हाका कांय फरक पडना. मेन म्हणजे कितें ते फायली place it on the table of the I house. will place the place it file now. on the table now of the place house. it now speaker sir. दुसरी गोष्ट आता उलयले तू आता घेऊन वाचतलो ते आत्ता वाचता. एक मिनिटान वाचता. हांव जाणा कितें आहा घेऊन जाय बाब विजय. हांवें RTI घेतिल्लो आहा. आयज पर्यंत कन्सिडरेशन ना आनी जे कितें कन्सिडरेशन आहा मुख्यमंत्री स्टेटमेंट बी थंय लायल्लो आसा की नीती आयोगाच्या माध्यमांतल्यान आमी ते घेतले. नीती आयोगान ऑलरेडी मॉडेल्स तयार केल्ले आसा. आता तर तुमकां दिसता की ते आमी गव्हर्मेंटान चलोवपाक जाय की ह्या तरेचे गोष्टी करपाक जाय आनी तुमी कन्सिडरेशन केले की प्रोसेस हांवें करूंक ना आनी हांवें खंयचे प्रोसेसार हांवें गेला. आतां पर्यंत कन्क्लुजन कांयच ना. आमी खंय जायरात घातल्या RFQ आमी घालूंक ना म्हणून तूं कशें म्हणूंक शकता. हे डिसिजन जे कितें घेता ते सरकारान डिसिजन घेवंक जाय, मुख्यमंत्रीन डिसिजन घेवंक जाय आनी सरकार म्हणून आमी एक डिक्लेअर केलें गरज आमी घेतले सरकाराचे. विजय सर, तुम्ही प्रश्न विचारपाक वेळ दिता तुमकां. नाही, प्रश्न विचारपाक तुमकां वेळ दिता. तुम्ही ताजें आयकून घ्या न्ही पयलीं. उत्तर दिवंकूच ना ताणें. प्रश्न विचारता. उत्तर दिवंकूच ना, भाशण दिलें.
स्पीकर सर मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेवंक ना ओ घेतलो ते जो उलयता ते सारकें न्ही. मुख्यमंत्र्यान डिसिजन कॅबिनेटान घेवन अनावन्स केले ओ कॅबिनेटाक नाशिल्लो दिसता म्हाका ओ केन्ना नासता म्हणून आयकलां हांवें ओ मेळत ना खंय खंय. स्पीकर सर एका विजय बाब म्हजो बरो मित्र तसो कॅबिनेटाक आशिल्लो ना ते मुख्यमंत्र्यान सांगचे. मेन म्हणजे कितें आहा तो आतां कॅबिनेट आहा म्हाजे स्वताचे पर्सनल कितें कांय गोश्टी चल्ल्या म्हणून हांवें मुख्यमंत्री कडेन हांवें परवानगी घेवन तुमचे कडेन परवानगी घेवन तुमकां दोगांक खबर आहा विशय ते हांवें पब्लिकली सांगपाची गरज ना. पण कितें आहा म्हाजी जबाबदारी कडल्यान केन्ना हांवें तोंड फिरूंक ना. पूण एक मातशें तुमी लक्षात घेवंक जाय तूं जें सांगता तें हांवें कितेंच उत्तर दिवंक ना. हांवें कसलेंय उत्तर दिवंक जाय. लास्टाक तुमी आहा विरोधी पक्षान तुमी उत्तर विचारूं शकता ट्रान्सपरन्सीची तुमी क्वेश्चन करूं शकता आनी जाय ते तुमी तुमचें सजेशन दिवंक शकता. पूण निर्णय सरकार घेतले. सरकाराक निर्णय घेवपाक म्हणून लोकांनी आमकां भोवमतान आमकां ह्या सायडीक बसयल्ले आसा आनी म्हणून हे सगळे गोश्टी तेंचे जर कितें दिसता संशयाचे कितें गोश्टी आहा हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की हे पूर्ण प्रपोजल हांव टेबल ऑफ द हावसाचेर आयज सांजचे पर्यंत हांव प्रपोजल जे कितें आसा म्हाजे कडेन कितें नोटींग जाय हांव घालता. म्हाका काय फरक पडटा. म्हाका पयलो क्वेश्चन कांयच जाला ना. स्पीकर सर. स्पीकर सर हो पयलो क्वेश्चन जाला. पहिलं नाही दुसरो दुसरो ना 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 तुम्ही स्पीकर मेजपाक आतां विसरतात. नाही. रातचे लेट जाता तेन्ना समजू शकता. आतां कितें सकाळी पयलीं सुरवात जाता थंय आहा सारकें मेजा अशें हें कॅटाक करूं नाका स्पीकर सर. स्पीकर सर दुसरो प्रश्न पॉयंटेड क्वेश्चन. खंय प्रपोजल जी सुडा कडेन आसा 10,000 स्क्वेअर मिटर एक्वायर करपाक पॉयंटेड क्वेश्चन आहा. जी सुडा म्हणटा तोच मंत्री हेल्थाचो मंत्री तोच. जी सुडाची जमीन डिस्प्यूट आहा थंय शेतकरी ओपोज करता कितेंच फातर घालपाक इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाक दिलें इन्कम टॅक्साक फातर घालूंक दिवना तकली फोडल्यो इन्कम टॅक्साच्यो. हांव आमदार जाल्लो तेन्नाच्यान 2012च्यान तुजे कडेन 10,000 मागल्या जाल्यार खंयची मागल्या सांग म्हाका जाय ते कळपाक हा म्हाका लोकांक सांगूंक तो जाय. जे सांगता ते 10,000 स्क्वेअर मिटराचे आतां तुका 10,000 स्क्वेअर मिटराचे उलोव काय कितें उलोव. स्पेसिफीक तुजे कडेन 10,000 मागल्या जी 10,000 सुडा स्क्वेअर मिटराचे कोणी मागूंक ना. पूण आमचे कडेन 10,000 स्क्वेअर मिटरची जमीन आहा. कित्याक इंटिग्रेट कॉलेज जर केले फुडाऱ्याक आतां खंय आहा ती जमीन. फुडाऱ्याक जर आमी केले ते सर 10,000 स्क्वेअर ट्रक टर्मिनस खंय तरी अरे हांव ओपोजीट रावता थंय सगळी जमनी खंयची जमीन ती सगळी तुजे कडेन 1,70,000 आहा. स्पीकर सर 1,70,000 ती काडटा तूं 10,000 शेत काडटा कितें खंयची काडटा. बाब विजय सरदेसाय बी मंत्री आशिल्लो. मंत्री हांव आमदार आहा तुमचो आशिल्लो मंत्री गेलो तेल लायत आमदार तरी आसा. मतदारसंघाचे ते आमदार आसात तिसऱ्या फावट. हे आतां हे सगळे गोश्टी तांकां खबर आसूंक जाय की खंयची जमीन. हांव खंय जमीन सोदपाक गेला थंय हांवें काय जमीन सोदपाक वचूंक ना. काय हे सगळे जे जमीन जे कितें आसा आयडेंटिफाय केल्या जी सुडाची जमीन जी आसा म्हणटा अरे हांव ट्रक मंत्री टर्मिनस आसतना म्हणून हांव गेलो आयकलेलें तेन्ना. तेन्ना श्री दिगंबर कामता खबर आसतली की तेन्ना अक्वायर जाल्ली जमीन ती. पण मेन म्हणजे हे सगळे गोश्टी हेजेर जेन्ना प्रोसेस चालू अरे खंयची जमीन, खंयची जमीन? फायनलिटीचेर हांव काय सोदूंक वचूंक ना. अरे हांव सांगता स्पीकर तुका सर थंय जमनीचेर डिस्प्यूट आहा म्हणून हांव मागता. हांव ओगीच टायमपास करपाक क्वेश्चन विचारना हांगा. ना पण उत्तर कशें दिवपाचें खंयची जमीन म्हणून सांगल्यार आहा जमीन ती जी सुडाची ते काय सर्वे नंबर दिता ताका वचून पळोवन दी. म्हाका कितें आहा पळोवपाक. हांवें काय प्रपोजल काय फायनलिटीन व्हरूंक ना. येस फुडलो प्रश्न स्पीकर सर एक मिनिट एकूच मिनिट. स्पीकर सर हें क्लियर कट पळय हांगा हो स्टेटमेंट आहा ताजे इन्फॉर्मेशना खातीर सप्लिमेंटरी 2 चालू आहा. स्पीकर सर The Chief Minister said that the government will hand over 10,000 square meters of land belonging to the Goa State Urban Development Agency for building the college. Mr. Sawant said that the private player will have to utilize the existing South Goa District Hospital building. It will help the people of South Goa. A proposal for establishing more medical college figures prominently in the interim budget. Speaker sir, आता खंयची जमीन इतले फुडें पळोवपाची गरज ना. लेफ्ट सायड जर ताणें पळयलें जाल्यार खबर आहा कळटलो ताका आन्सर. तो विचारपाक कसो तयार ना पूण हावजाक तो कानान घालीत आहा. कितें स्पीकर सर हें हांव तुका स्टेटमेंट वाचता हें मुखेलमंत्र्याचो नॉट आनी खंयचो मंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ दॅट डिपार्टमेंट नो प्रॉपर चीफ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट वाडटा. हो फट स्टेटमेंट हो हांव उलयता ती हांव फट मारता काय पेपर फट मारता कितें तें सांगचें आनी ताणीय सांगूं येता. बिकॉज सर स्टेटमेंट जर केला आणि जर कितें उल्लेख केला तेणीच वाचला स्टेटमेंट की अशें प्रपोजल आसूं शकता. पूण तें फायनलिटीक पावूंक ना. ते जेन्ना फायनलिटीक पावतले तेन्ना उत्तर दिवंक शकता तेजेर. अरे बाबा मे 2025 मुखेलमंत्री म्हणटा भुरग्यांक भितर घेतले. मे 2025 जून 2025 सॉरी जून 2025 बिकॉज सर कॉलेज स्टार्ट जातले भुरग्यांक घेतले ऍडमिशनां मेळटली. Kesley College, what type of college is that was proposed? Mr. Ilya Limau. Chief Minister has said no, that as per the statement,
Sir, when there is a proposal and whether the proposal under consideration or whether the intention of government to do something in public interest, a statement that is made cannot be construed as a decision that is taken already and in finalized. There are modalities. These may be the intentions of the government. But then ultimately, when it comes to its total finality, then it's a question when you debate on a question that takes place. Speaker, sir, when a statement is made Prashna 3. and when nothing has been actually taken into finality, then what do you do? Supplementary 3. ताणे म्हणले modalities. त्याच उतराचेर हांव ताका धरतां. What are modalities? Modalities are codal formalities. What are the codal formalities? Which have been completed, which have not been completed? Tell. If you don't tell, it means there is something which is the reason behind it. This whole thing being non-transparent. ये opaque जे चल्ला, तातून कितें तरी दाल में कुछ काला है. सारखे क्लियर सांग म्हाका खंयच्यो कोडल फॉर्मेलिटीज मॉडेलिटीज म्हणटा कितें? बिकॉज सर आतांच हांवें सांगलां की जे कितें आमी करतले जे आमी कोडल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करून करतले. कसल्यो रे त्यो? कोडल फॉर्मेलिटीज म्हणजे जे कितें प्रोसेस आनी जे कितें मॉडल जे कितें अवेलेबल आसा ताका जायरात घालून जे ज्या तरेन कॅबिनेटीन डिसिजन घेवन तेजे भायर जायरात घालून ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाची गरज आसा. कोण कॅन्डिडेट? कितें? Candidate नहीं है. Codal formalities about setting up of a medical college. What are the codal formalities? Because, sir, what are the modalities? मॉडॅलिटीज आणि कोडल फॉर्मॅलिटीज काय हे सगळ्या गोष्टीचेर एक देर इज अ स्पेसिफीक फॉर्मॅट दॅट इज गिवन बाय द नीती आयोग. नीती आयोगाच्या आदाराचेर जे कितें कोडल फॉर्मॅलिटीजो प्रोसेस आयडेंटिफाय केल्लो आसा स्पीकर सर, ते आमी आयडेंटिफाय करून आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न जर आसा जाल्यार तो आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले. आनी कोडल फॉर्मेलिटी म्हणजे ट्रान्सपेरंटली हे सगळें करून लोकांक आपूण कोणाचें कितें हे कितें इंटेन्शन आहा तें सगळें करून आमकां घेवन फुडें वचपाक जाय. पूण आयजच्या दिसा हांव तेजेर उत्तर ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणटा की मुख्यमंत्रीन स्टेटमेंट दिलें, हांव कितें तरी लिपयता, सरकार ओपेक चलयता. हें सरकार ओपेक चलयता. हांवें आतांच सांगलें CVC गायडलायनाचें उल्लंघन जर कोण करता ते CVC गायडलायनाचें उल्लंघन केल्यार हे फुडाऱ्याक त्रास जातलो. CVC गायडलायन ऑफिसर बी बसले, कोण ऑफिसर सायन मारपाचें ना. हांव एक सांगता तुमकां स्पीकर सर, हे आयज जेन्ना येता आमचे तकलेन की CVC गायडलायनाचें उल्लंघन केल्यार आयजचे दिसा कदाचित आमकां बरें दिसतलें, फाल्यां तुरुंगा भितर जेन्ना बसता तेन्ना वायट दिसतलें. आनी आयज हे CVC गायडलायन वायलेशन तो म्हणटा म्हाका जेलान बसपाचें ना म्हणून तूं चिंता करूं नाका, हांव CVC गायडलायनाचें उल्लंघन करपाचो ना, कित्याक म्हाका तुरुंगान बसपाचें ना, तुरुंगान कोणाक बसूंक जाय बसूं शकता, हांव बसपाचो. क्वेश्चन नंबर 1 सी वेंजी वेगस बाळपयच्यान वास्को वेलो question number 1 काय उत्तर मेळत ना. वेंजी वेगस स्पीकर सर एंड 2 क्वेश्चन आयले वेगस. उत्तर मेळत ना. कितें स्पीकर सर तुम्ही रोखडे स्पीड मारतात. Stand by to take रिप्लाय जालो question 1A. 1A. तुम्ही पळयतात GNH.